क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिणेंत हर एकल्याच्या जिणेंत एका वा एका रितीन कश्ट येतात आनी आमी ते भोगल्यात एका वा एका रितीची दूख. आनी ह्या वेळार आमची चिंतना कसली जायते फावटी आमी निराश जाता आनी नकारात्मक चिंतना आमच्या मतींत गुंथतात. ह्या वेळार हेरांक जबाबदार करता हांव, हेरांक दुरसायता हांव, पूण मोरयेच्या जिणेंत कश्ट आयिल्ले, दूख आसली, समस्या आसली आनी त्यो सगळे समस्या कश्ट आनी पुरा एक 7 दुखी म्हणून आमी म्हणटा तांतू ओट्टू केल्यात. कसले ते 7 दुखी आनी ह्यो दुखी मोरयेन कश्यो भोगल्यो आनी कशें तिणें हे समस्या फूट केले आमकां एक ती देख जावन आसा. पयली दूख सिमांचो प्रवाद. संतोशाची घडी जेजू बाळकाक ती देवाक अर्पोवंक गेल्ली, पूण ह्या वेळार सिमांची उतरां तिच्या काळजाक तोपतात आनी तो म्हणटा, दूख एक धारीचे तलवारी बरी तुजें काळीज फापसितलें. तिचो पूत देवाचो पूत सोडवंदार, पूण आवयक एक तलवारी बरी तिच्या काळीज फापसीत असलें दूख तिका भोगूंक मेळटलें. मोरये कितें बोगात संतोशाची घडी, पूण ही उतरां तिका समजना कसली म्हणून जाल्यार काळजान ती जागोवन दवरता. निराश ती जायना. कित्याक ती निराश जायना? पळया, तूं आवय जाताली म्हूण गोडव्यान सांगिल्ल्या वेळार तिका समजूंक नातलें, परिपूर्ण समजूंक नातलें, पूण जाल्यार देवाच्या कुशेक तिणें खालती मांडली. देव कितेंच आमच्या जिणेंत आमकां बरें कितेंच वायट करिना. ती जाणा आसली देव बरो आनी कितें जिणेंत आमच्या जिणेंत जाता जाल्यार देवाच्या परमोणगे म्हण जाता, खबलत जाता. खबलत म्हण कितें जायना, देव उगूच रावना. देखून ती जाणा आसली कसली दूख येवं दी, देवाच्या कुशे प्रमाणे ती येता जाल्यार खंडीत हांव त्या देवाच्या कुशेक घालता म्हणून ती सोंसता म्हणून तिणें चिंतलें जायत. दुसरे सुवातेर दुसरी दूख तो जेजू इजिप्ताक पलायलो. पळया, जल्मल्लो राताराती जुजेक सोपणान जेजू सांगता, उठ आनी इजिप्ताक पळ घेवन. देवाचेर अखंड भावार्थ दवरलो. देवाक ह्या बाळकाक राखोवंक जायना गे. राताराती आमी फोन देवाचेर गे. हेरोद रायाक कितें म्हण करूंक जायना गे. देवाचेर देव शक्तिवंत, पदवेदार, पूण आमी राताराती इजिप्ताक पळ गे जगी. असलीं सवालां खंडीत जावन तिचे मतींत आयिल्लीं आसतलीं, पूण जाल्यार देवाच्या कुशेक घालती म्हण घालून देवान कितें सांगलें जाल्यार तें बरेंच. देखून कितले कश्ट जाल्यार राताराती म्हळ्यार दुसऱ्या दिसा राखोवंक जायना, त्याच घडये ताणें वचचें पडलें. म्हळ्यार बाळकाच्या जिवाक अपाय आसलो. देखून जेजूक राखच्या खातीर, जेजू जीव राखच्या खातीर ती राताराती इजिप्ताक पळोवपाक घेतात, पलायन घेतात. आनी तिसरें दूख जेजू देवळांत सुकल्या वेळार. जेजू ना. जेजू सांगता देवळाक ती गेल्ली, फाटीं येताना जेजू तांचे सांगता ना. बाळोक जेजू धाकटो भुरगो तो. आतां कितें करतात ती समस्या ते चडा वता आमी कितें करता, कसले समस्या आयिल्ल्या वेळार एकामेकाक दुरसाता, तूं कारण तुजें उरवें जाला. पूण जुजेन चिंतलें काय मोरये सांगता आसा म्हणून जेजू, आनी मोरयेन चिंतलें काय जुजे सांगता आसा म्हणून. भोवशा तांणी चिंतलें जाय ती. पूण आतां जेजू ना म्हणटा आसतना कोण एकामेकाक दोरसाना दोगांय सांगता मेळून कितले बरें इशीन दिशीन मार्केटी त्या त्यांनी गोवला जावेत परतून ते तांच्या घरच्या वाटे वचून परत पाटी येवन सगळ्या सैऱ्यान दैऱ्यांच्या घरा वचून सोदलें जालें. आनी निमाणें जेजू मेळ्ळो तांकां देवळांत. पळया कसलें समस्ये कोणाक दुरसां नासतना ते परिहार करून पळयले. एकामेकाक दुरसां नासतना
समस्या परिहार करून तांणी गमन सगळे परिहार जेजूक सोदच्यान ताणें तांचो वेळ करशिल्लो. तशेंच चवथी दुखो जेजूचेर मरणाचें फर्माण वाचल्या वेळार आनी जेजू कुडीस व्होवन कालवरीच्या वाटेर येता आसतना मोरी तिका भेटता, मोरी जेजूक भेटता. ह्या वेळा पळया एक आवयचें काळीज. तिचो पूत ती जाणा आसली निरपराधी म्हणून, कसलेंच वायट ताणें करूं ना, ताका मरणाची फर्माणाची शिक्षा. त्या दळार देवाचो भावार्थ, देवाचेर तिसो भावार्थ खंडीत जावन दंडोळूचो संभव आसलो. कोणी साद्या आमच्या खंडीत कित्याक हें असलें एक निरपराधी मनशाक असली शिक्षा. पूण ती जाणा आसली भोवशा ताच्या काळजाच्या कोणशांत भोवशा मनशाकुळ सोडवणे खातीर भोवशा देवान हें निर्मिलां जावं येता म्हूण तिणें चिंतलें काय. आनी देवा थंय जाल्यार कठीण दूख ताणें सुटलें. कोणाच्या आवयक कोणी आवयक आपलो पूत मुखार कश्टातना खंडी जावन त्या पुतान कश्टाचे प्रस ती कश्टात म्हणून येता. म्हळ्यार तितलो बांद मोगाचो बांद जेजू थंय आनी मोरये थंय आसलो. जेजू कितलो कश्ट तितलीच ती कश्टात. आपणचो पूत इतलो कश्टातना ती कश्टून वचली. आनी पूण थंय जाल्यार देवाच्या कुशेक तिणें काल्तिमान गेली. आनी पांचवी दुखू जेजूक कुर्सायल्ल्या वेळार आवय थंयच आसा. आवयच्या मुखार दोळ्या मुखार जेजूक कुर्सायतात. आनी ती दूख विशेश तराची. पूण थंय जाल्यार देवाच्या कुशेक ती काल्तिमान घालता. आनी 6वी दुखो निर्जीव कुडो जे मोरयेच्या उस्क्यार दिल्ल्या वेळार त्याच जेजूक तिणें ल्हान आसतना त्या उस्क्यार कळयलें आनी आतां ताची निर्जीव कुडो तिच्या उस्क्यार. कितें बघा नाका आवयक. आनी 7वी दुखू जेजूक निकेबिताना निमाणी दिश्ट जेजूचेर ती घालता आसतना. मोगाचें न्हू ह्यो 7 दुखी. पूण आमच्या जिणेंत तसल्यो जायती गणितां म्हळ्यार समस्याची कश्टांची गणितां येतात आयल्यांतच. आनी आमी ती चिंतून पळयल्यार आमी कशे ह्या सगळ्या गणितांची वा समस्या फूट केल्यात. मोरयेन फूट केल्ली रीत आनी आमी आमच्या जिणेंत आयिल्ले कश्ट फूट केल्ली रीत खंडी जावन थापावत आसा. तर आमी मोरयेची देख जावन घेवंक जाय. आनी मोरयेन कित्याक हें साध्य जालें तिका तिणें त्या रितीन स्पंदन करूंक, त्या रितीन तिचे कश्ट फूट करूंक तिचे ते आसलो भावार्थ तिणें दंडोळोंक सोडूना. अखंड भावार्थ देवाचें तीर आसलो. म्हणजे देव सगळें आमचे जिणें बरेंच करता. ताचे कितेंय कश्ट आयल्यार ताच्या परवणगे वरी आमच्या जिणेंत येतात. हाची कश्टां तावणी तो बरेपण हाडूंक पळयता. म्हणलें चिंता मोरये तें आसलें. आनी ती सगळीच संपूर्ण थरान म्हणयत देवाचेरच होंदून रावली. न्ही आपणाच्या सत्तेत बगार देवाच्या कृपेवर देवाच्या आदारान हांव सर करूंक शकता म्हणलें देवाचेरच होंदून जियेली. आनी अशें कश्ट आयल्या वेळार देवा थोंत आयल्या देवाच्या कुशे प्रमाणे ते आयल्या म्हणटच तिणें ते कश्ट कुशेन सोंसले. तेच रितीन आमी आमच्या जिणेंत कश्ट आयल्या वेळार खंडीत जावन निराश जावचें न्ही. देव आमचे बगलेक आसा, जेजू आमच्या बगलेक आसा, आमची आवय आमच्या बगलेक आसा. देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालून ते कश्ट सुंगू देवाचो आनी मरयेची मजत आमी मागया. आमेन.